नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। व्हीआयपी कोविड पॉझिटिव्हांक उपचारांक मणिपाल एम्साचे दोतोर सामान्याक ईएसआय जीएमसीतूय विचारपी कोण ना कोमॉर्बिडिटी ट्रीटमेंट वॉर्डाची जाग मागना खासा रिपोर्ट। एनजीटीचो 46.11 चौखण किलोमीटर खासगी राना वाठाराचेर शिक्को डिसोजा कमिटी रिपोर्ट मारलो भायर सरकाराक फटें ते शिवाय गोवा फाउंडेशनाक 21 वर्साचे केशीचे खर्चाची भरपाय। सांताक्रूज शूटआउट मर्डर केशींत भितर पडिल्ल्या गँगस्टर झेनितोक धपको करंजाळे अपहरण केशींतूय जामीन ना सांताक्रूज केशींत ज्युडिशियल कस्टडी बेपारी केशींत चार्जशीट। बंगालच्या उपसागरांत कमी दाबाचो पट्टो आज फाल्यां वादळी वारें उटंगाराची हवामान खात्याची शिटकावणी नुस्तेमारांक 23 ऑगस्ट मेरेन दर्या अलर्ट पावस 28% देमायज। आनी स्टार स्ट्रायकर फेर्रान कोरोमिनास कोरोचो एफसी गोवा बाय बाय। एफसी गोवाचो नवो प्लेयर इगोर एंगुल म्हणटा कोरो एफसी गोवाचो बरो भूतकाळ आतां फुडार पळोवपाचो। व्हीआयपी कोविड पॉझिटिव्हांक एडमिट करचे पडल्यार मणिपाल ते भायर एम्साचे दोतोर येवन तपासतात। सामान्याक मात ईएसआय आनी जीएमसी दोनूय कडेन सारको विचारपी सुद्दां कोण ना। गोंयांत 1,400 जाण कोविडान गेले। कोविड हॉस्पिटलांत कोमॉर्बिड दुयेंतीक उपचार ना आनी जीएमसीतले कोविड वॉर्ड सुरू जावपाची चिन्ह दिसनात खासा रिपोर्ट। सरकाराचो सध्या व्हीआयपी कोविड दुयेंतींक बरेपैकी ट्रीटमेंट मात लोकांक वालिना। कोविडान आतां मेरेन 124 जाण मेले तरी जीएमसीतले खासा कोविड वार्ड सुरू करपाची चिन्हां दिसनात। कोविडाक लागून आतां मेरेन 124 जाण सोंपले। सोंपिल्ल्यात 14 वर्सांचे चली 29 वर्सांचो तरणाटो। कोमॉर्बिड कोरोना दुयेंतींच्या उपचारांक स्पेशालिटी दोतोर हाडपाचें थारिल्लें। ते उपरांत जीएमसीत 3 वार्ड कोविड वार्ड करपाचें थारलें। 145, 146, 147 वार्ड कोमॉर्बिड दुयेंतींचेर उपचारांक म्हूण जाहीर जाल्ले। आरोग्य मंत्र्याच्या घोशणे उपरांत सप्तक उलगले। जीएमसीत कोमॉर्बिड दुयेंतींक कोविड वार्ड सुरू करपाच्यो कांयच हालचाली दिसनात। हे पळयात 145, 146, 147 वार्डाचे ब्रेस्तारा घेतिल्ले व्हिज्युअल्स। वार्डांनी नित्याच्या पेशंटांक घाल्यात थंय कोमॉर्बिडिटी दुयेंती सुविधा उबारपाचेर कांयच हालचाल दिसना। हाचेर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेक आनी जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बानेकाराक गाठलो मात तांचो कांयच रिस्पॉन्स ना। मात एखादो व्हीआयपी कोविडान हातुणार पडलो जाल्यार तांकां मात मणिपाल जीएमसी सावन सगळ्यो स्पेशालिटी यंत्रणा हाजीर। आमदार क्लेफासाक पॉझिटिव्ह आसतना जीएमसीत उपचार। उत्पल पर्रीकार आमदार सुदीन ढवळीकाराचेर मणिपालांत उपचार। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक कोविड पॉझिटिव्ह जालो मणिपालांत उपचार। आयुष मंत्र्याचे कोमॉर्बिडिटीचेर उपचारांक एम्सातले दोतोर पावले। मणिपालाच्या एसओपींचेर ते सातिस्फेद। उत्पल सुदिनाचे हेल्थ रिपोर्ट तपासले। 2 दीस गोंयांत रावन व्हीआयपी दुयेंतींचेर देखरेख दवरून दिल्ली गेले। जीएमसीतल्या कोमॉर्बिडिटी ट्रीटमेंट वार्डांचे खंय पावला काय म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा चल्ला। बऱ्योचश्यो गजाली कोमॉर्बिडिटी बाबतीत केल्ल्यो आसा। एट प्रेझेंट आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्यांनी बी खूब मोठ्या प्रमाणात टेक ओवर करून म्हणजे कोविड हॉस्पिटल म्हण किंवा जीएमसी अशा पद्दतीची कोमॉर्बिड करपा खातीर म्हणजे जी कोमॉर्बिड कंडिशन्स आसा ताच्या खातीर आमचे एक्सपर्ट्स कोविड हॉस्पिटल आणि जीएमसी हांगा दोनूय कडेन रेट करतात। तितले वार्ड सुरू करता म्हणजे 145, 46, 47 ते चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ग्रीन ट्रिब्युनलाचो गोंय सरकाराक धपको 46.11 चौखण किलोमीटर खासगी राना वाठाराचेर शिक्को। कितलीं वर्सांच हुमकळिल्लो खासगी रानाचो प्रस्नय सुटला। खासगी राना वाठारा विशीं सरकारान दिल्लो डिसोजा कमिटीचो रिपोर्ट ट्रिब्युनलान भायर मारलो। हो रिपोर्ट करूंक सरकारान 2 कोटी वयर दिले। ते शिवाय याचिकादार गोवा फाउंडेशनाक 21 वर्सां केशीचेर आयिल्ल्या खर्चाची भरपाई दिवची पडटली। गोंयच्या खाजगी राना वाठारांचेर फाटलीं 2 दशकां मायज चलिल्ले केशीचो निकाल। हो राना वाठार सरकारी पावण्यार कितलीं वर्सां जालीं नव्यो समित्यो तांचे नवे सर्वेक्षण आनी नव्या रिपोर्टांनी घुटमळत आसा। सगळ्या कागदांनी जमनीर कांयच ना। निमाणे आतां एनजीटीन प्रकरणाक पूर्ण विराम दिला।
सावंत आनी कारापुरकार समितीचो रिपोर्ट चालीक लायात म्हूण सांगून एनजीटीन डिसोजा कमिटीचो खाजगी राना वाठारावेलो रिपोर्ट भायर मारला. सावंत आनी कारापुरकार समितीन 2002त खाजगी रानांचो अभ्यास करून रिपोर्ट गोंय सरकाराक दिल्लो. तातूंत कोमुनदाद जमनींचोय आस्पाव आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टान 1996त दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण हो रिपोर्ट केल्लो. सावंत कारापुरकार समितीन 67.12 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी रानां म्हूण रिपोर्ट दिल्लो. ह्या जमनीचें डिमार्केशन करचें म्हूण गोवा फावंडेशन हायकोर्टात पावलें. ते उपरांत राना खात्यान इन्स्पेक्शन करून जमीन डिमार्केट केली. डिमार्केशन रिपोर्ट हायकोर्टांत 2008त पावलो. तातूंत फक्त 41.20 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी रानां म्हूण दाखयली. नव्या रिपोर्टांत मोठ्या प्रमाणात जमीन रानांतल्यान भायर काडल्या. कडेक काडल्यात त्यो जमनी मोठ्या रियल इस्टेट फर्मवाल्यांच्यो म्हूण आवाज येवंक लागलो. राना खात्यान राना जमीन कापली म्हूण गोवा फावंडेशनान खाजगी राना डिमार्केशनाक कोर्टान आव्हान दिलें. 2013त हायकोर्टान केस काडून एनजीटी कडेन दिली. 2016त एनजीटीन रिव्ह्यू कमिटी नेमून सर्वे करून सरकाराक रिपोर्ट दिवंक लायलो. 2018त IFS दीपशिखा शर्माच्या मुखेलपणा खाला समिती नेमली. आनीक 4.41 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन राना खाला येता म्हूण हे समितीन निरीक्षण नोंद केलें. डिमार्केशना वेळार 41.20 स्क्वेअर किलोमीटर आनी शर्मान नोंद केल्ली 4.91 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन मेळून वट्ट 46.11 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन खाजगी राना म्हूण नवो रिपोर्ट एनजीटीक पावलो. शर्मा समितीन 21 जून 2019 दिसा हो रिपोर्ट दिल्लो. हे केशींत खाजगी राना जमनीक कातर लावंक सरकार आदीं सावन ओव्हर एक्टिव्ह. समित्यांचेर समित्यो नेमून तेमाक पेटिल्ल्या भशेन कारभार. प्रकरण शर्मा समितीचेर सोंपलें ना. गोंय सरकाराक शर्मा समितीचो रिपोर्ट मानवलो ना. सरकारान रेव्हेन्यू जोड सचिव एन्थनी डिसोजाचे अध्यक्षते खाला समिती नेमली. शर्मा समितीच्या रिपोर्टाचेर अभ्यास सुरू जालो. उपरांत हे समितीक शर्मा समितीन नोंद केल्ले राना वाठारांची नवी 4.91 स्क्वेअर किलोमीटर जमनीचोच अभ्यास करूंक सांगलो. हो रिपोर्ट 1 जुलय 2019 मेरेन दिवंक सांगिल्लो. मजगतीं भायले भायर नवी समिती नेमली म्हूण एनजीटीन गोंय सरकाराक 1 कोटी रुपया गॅरंटी म्हूण 50 लाख पेनल्टी आनी 61 लाख रुपया एडिशनल फायन मारली. डिसोजा समितीन 4.91 स्क्वेअर किलोमीटर राना वाठारांतले जमनींतली 1.4 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन राना वाठारांत येता म्हूण रिपोर्ट दिलो. एनजीटीक ही गजाल मान्य जाली ना. ट्रिब्युनलान डिसोजा समितीचो रिपोर्ट भायर मारून शर्मा समितीच्या रिपोर्टाचेर शिक्को मारलो. ते शिवाय याचिकादार गोवा फावंडेशनाक 21 वर्सांच्या केशीच्या खर्चाची भरपायेचो दंड. 18 ऑगस्टाक एनजीटीन डिसोजा समितीचो रिपोर्ट भायर मारलो. 46.11 किलोमीटर जमीन खाजगी राना वाठाराची म्हूण गोवा फावंडेशनाचो दावो मानून घेवन एनजीटीन निकाल दिलो. 1999 ते आतां मेरेन गोवा फावंडेशनान हे केशीक लागून केल्लो खर्च तांकां दियात म्हूण सरकाराक अर्द. Finally, they have been directed by a competent authority to accept the report and to see that it is in the revenue records and in the regional plan, whatever it is. Okay, sir. So that is the change between the past. The excluded part of 25 square kilometers is still before the Supreme Court. Okay. Okay. There's a stay order. I think I don't know whether I've given you the stay order. I can send you a copy of the stay order. Okay, sir. That was passed in 2015. Okay. So sir. because there is a stay order, we said ultimately if the Supreme Court agrees with us, they will have to include all this area as part of forest. Okay, sir. Okay, sir. And many more areas also. It's not that they would have to, because then they would have to include all those areas which they have left out, which were below 5 hectares. Okay. And they would have to include all those areas which they left out before because they were below 40%. So that case is. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. रेव पार्टीचे केशींत हाय प्रोफायल आरोपी शैलेश शेट्टीच्या जामिनाचेर सुनावणी जाली. कोर्टाचो निकाल शेनवारा. बॉलिवूड एक्टर कपिल झावेरीच्या जामिनाचेर सोमारा सुनावणी. रेव पार्टी आनी ड्रग्सां आड पुलीस बरी एक्शन घेतात म्हूण मुख्यमंत्री तोखणाय करता. ड्रग्साची पाळां मुळो खंय खणून काडटले, कोणाक सोडचे ना, मुख्यमंत्री सांगता. म्हणजे ड्रगाक हो थारो गोंयांत केन्नाच आसचो ना. आमी तेजी समूळ पाळां मुळां नश्ट करपा खातीर आज सुरवात केल्या. खंयसरूच कमी पडचे ना. हांव अभिनंदन करता, तोखणाय करता आमच्या क्रायम ब्रांचीचे, आमच्या नार्कोटीक सेलाचे, जेंच्यांनी पयरचो ड्रग स्कॅम जो आसा हो तेंच्यांनी खोडून काडलो आनी तांकां भितर उडयले आनी ताच्या रिलेटेड आसलेले शेवटचो तेंचो म्हणजे आमी पळयता की शेवटच्या तेंच्या मनशा पर्यंत पावपा खातीर सुद्दां ड्रग पॅडलर कोण आसतलो, ड्रग सप्लायर कोण आसतलो, हाज्या पर्यंत तेंच्यांनी पावचे
आणि निश्चितच तांकां पुराय सपोर्ट जो जाय होम डिपार्टमेंटा कडल्यान किंवा होम मिनिस्टर म्हणून निश्चितच हांव सांगता की गोंयांतल्यान ड्रगाचो समूळ उच्चाटन करपा खातीर हांव तांकां फूल फ्लेज फ्रीडम आसतलें. दे कॅन गो अहेड विथ दीस एक्टिविटीज म्हणटा तशें हांव तांकां शाबासकी दिता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. पुराय तेच्या टिमीक हांव अभिनंदन करता की अशा पद्दतीच्या की युवकांचे लायफ बिगडपी ड्रग्स जो आसा हो केन्नाच उरचो ना हांगासर. हे हांव ठाम शपथबद्ध आसा, ह्या बद्दल ठाम आसा ह्या सारखे. बंगालच्या उपसागरांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान फुडले 1-2 दीस गोंयांत पावसाचो नेट. 21 ऑगस्ट मेरेन नेटान वारें आनी पावस पडटलो म्हूण गोंयचे वेधशाळेची शिटकावणी. नुस्तेमारांक 23 ऑगस्ट मेरेन दर्यांत वचचें न्ही म्हूण अलर्ट. सध्या पेडणे आनी वाळपय देमायज पावस. गोंयांत आतां मेरेन 127 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सध्या वर्सा परस 28% मायज सिजनल पावस पडला. As on today, there is a well-marked low pressure region that has formed over North Bay of Bengal, and it is expected to intensify and move westward in the coming days. So once this system is moving over the eastern coast along West Bengal region, the wind speeds over Goa also is going to get strengthened at around 1.5 kilometers of height. So the cloud formation activity as well as the monsoon rainfall activity is going to slightly increase over Goa on 20th as well as on 21st of August. So from tomorrow onwards, we are expecting that heavy rainfall. That means rainfall exceeding 7 centimeters at 3 or 4 places over the districts of Goa. And 1 or 2 stations can even report maybe rainfall exceeding 12 centimeters. That is called as very heavy rainfall. So this increased activity is going to be there for tomorrow and day after tomorrow, that is on 20th as well as on 21st of August. Now regarding fishermen warning, the wind speed over south and north Maharashtra coast is going to be around 45 to 55 kilometers on 19th, 20th and also on 23rd of August. So fishermen are requested not to venture into sea. A fresh low pressure area is going to form by around 23rd of August. So we would request that public please be updated with the latest information. And regarding the total rainfall that has taken place over Goa in this season, Goa has received around 320 centimeters of rainfall against a normal value of 250 centimeters up to now. So that is 28% higher than the normal value. सांताक्रूज शूटआउट आनी खुनाचे केशींत भितर पडिल्लो गँगस्टर झॅनितो जेलींतच. करंजाळे तोकावेले अपहरणाचे केशींत ताका पणजे सेशन्स कोर्टान जामीन दिल्लो ना. सांताक्रूज केशींत ताका ज्युडिशियल कस्टडी पडल्या. सांताक्रूज बेपारीच्या घराचेर हल्लो करतल्यांक पिस्तूल झॅनितोन दिल्लें म्हूण आरोप. बेपारी केशींत ओल्ड गोवा पुलिसांनी चार्जशीट केलां. मात झॅनिटोचे भुमिके विशीं पुलीस जोड आरोपपत्र घालपाचे आसात. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. लोक आज सुरक्षीत आसात ते पुलिसांक लागून. गोंयांत पुलिसां खातीर जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर गरजेचें आसा तें उबें करतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. केप्यां सुमार 8 कोटी मोडून नवें पुलीस स्टेशन जाता. मुख्यमंत्र्यान ब्रेस्तारा व्हर्च्युअली बुन्याद घाली. सुवातेर केपेंचो आमदार, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आनी थळावे फुडारी आशिल्ले. आशा करता हूँ
कि जो भी एजेंसी इसको बना रही है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि जो एजेंसी बना रही है काफ़ी अच्छा काम करती है और इसको जल्दी बना देगी, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की है कल उप मुख्यमंत्री साहब से कि आप इनको परसू करके जितनी जल्दी बना सकें इस बिल्डिंग को बनाएं और नेक्स्ट ईयर इसका इनॉग्रेशन होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री साहब जी के द्वारा. आणि मग सदित दिसं की बाकीच्या कॅफेच्या प्रोजेक्टा बरोबरच आम्ही पोलीस स्टेशन एक जावचे सुसज्ज जावचे, जे डीवायएसपीचे ऑफिस आमच्या दुसरीकडे असा ते सुद्धा हांगा एकठांय येवचे. सगळी फॅसिलिटी जसे एक सुसज्ज पोलीस स्टेशन पयशे चड लागता, 7-8 कोटी तक लागतात आणि 7-8 कोटी जेन्ना एकाकी दिवप एक प्रोजेक्टाक सगळी शक्य जायना तेन्ना जेन्ना हांव सीएमाकडे म्हणलें की इम्पॉर्टंट हे आणि हे पोलीस स्टेशन जावपा जाय, हाका 7-8 कोटी लागता खरे पूण हे इम्पॉर्टंट आसा जावपा जाय. सीएमान टायम काडलो ना. फुडल्या 1.5 वर्साच्या पिरायेत आम्ही 1.5 वर्साच्या ह्या कार्यकाळात हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले ही आशाय व्यक्त करता. पुराय 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात जे आम्ही 22चे इलेक्शन वयतले ताज्याय पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचे इनॉग्रेशन करपाक आमकां मेळटले हाची हांव आशाय व्यक्त करता. प्रदेश काँग्रेसीन आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची जयंती मनयली. सरकारी पावड्यारय सचिवालयांत कार्यावळ जाली. ड्रग्सांत जे घुसपल्यात तांकां सोदून तांचेर एक्शन जावंक जाय म्हूण बीजेपीचो प्रदेश सरचिटणीस दामू नायकाची सरकारा कडेन मागणी. तुयें पावस वाऱ्यान सावरीचें जाणटें झाड पडलें. अनलॉकांत गोंयभरच्यो एक एक खबरो. मुख्यमंत्री निश्चितच अभिनंदनाक पात्र आसात आनी हें सरकार ज्या म्हणजे कारवाई करपाक खंयच कचरना. आतां मागीर केदां व्हडलो जावं आनी म्हणून हे आमदार जे आसात ते आमदार ते खंय तरी सेराबेर जाल्ले आसा आनी स्टेटमेंट दितात. तांचें कितें कनेक्शन आसा तें तांणी शोध लावपाची गरज आसा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या पत्रकार परिशदेच्यान मागणी करता, समस्त गोंयकाराच्या वतीच्यान मागणी करता. ड्रग ही आमकां लागिल्ली कीड आसा आनी ती बरे भशेन ती निपटोवपाचो जो प्रयत्न करता त्या प्रयत्नाक गोंयकाराची तुका साथ आसा. तांकां धरिल्लो आसा तांचेर ईडीचो शापो आसूं किंवा तांकां खंय कोणाक आसा तांकां खंय भिडांतल्यान हात घालून भायर काडचो. आनी हो ड्रग्साचो पळय जो उच्चांत जो खंय तरी मांडिल्लो आसा आनी जाणें सांगलें की आपूण खंय आपल्या कडेन डिटेल्स आसा ताकाय भितर व्हरचो आनी तांचे कडल्यान सगळें हें ओदोन घेवचें. आज राजीव गांधीची बर्थ एनिवर्सरी आनी त्या निमित्यान आमी सगळे हांगा ताका आर्गां ओंपपाक जमिल्ले आसा. राजीव गांधीचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर मॉडर्न इंडिया आख्ख्या देशाक खबर आसा. आधुनीक भारताचो शिल्पकार अशी ताजी वळख आसा आनी तातूंतल्यान आज पळयता आमी आज पॅन्डेमीक आसा, आज कोवीड-19चो मोठ्या प्रमाणाचेर प्रसार जाला. अशा वेळाचेर आतां मिटिंगे घेतल्यो जाल्यार प्रॅक्टिकली व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माचेर आमकां मिटिंग्यो कॉन्फरन्सीस घेवच्यो पडटा, ज्याची सुरवातेची बुन्याद ही राजीव गांधीन त्या काळात केली. 2च मिनटांनी ते उठान गेले पण 2च मिनटांनी हांगासर झाड पडले. हे बरं देवाचे आमी उपकार मानता की एक जिवीत हानी जावंक ना म्हणून. कित्याक हांगा लोक ह्या देगेकच वस्त आसल्या कारणान बशी येताले, परत हे येताले, स्कुटरीन लोक वयताले. त्याच टायमार कोणच येवंक नसल्या कारणान आनी ती जिवीत हानी टळ्या बरोबर देवाचे आमच्या कर्मलगिऱ्या राष्ट्राचे उपकार मानता. ह्याच्या फुडें पंचायती वतीन ती शेड बांदपाचो मी प्रयत्न करतले आनी तांकां ती शेड बांदून दितले आनी तेंची जी अडचण आसा ती अडचण दूर करतले. कोरोनाच्या बोवाळांत सार्वजनीक गणपतीच्यो मुर्त्यो आकारान ल्हान जाल्यो. उत्सवाचे दिसय कमी मात उमेद कमी ना. लोकांनी सादूर रावन चवथ करची म्हूण मुर्तीकार नंदादीप नायकाचो उलो. फोंडेचो मुर्तीकार नंदादीप वेगवेगळ्या सार्वजनीक गणेश मंडळांक वर्सा 12 ते 15 फुटांच्यो मुर्ती करता. अंदू मुर्ती 5 ते 6 फुटांचेर पावल्यो. 27 ते 30 सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे हांव गणपती गोंयभर करीत येयल्लो आसा आनी यंदाय हांवें 30 गणपती सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे 30 गणपतीची मुर्त्यो आमी केल्ल्यो आसा. पूण गव्हर्मेंटाच्या गायडलायनी प्रमाणे आनी आमचे सगळ्यांचे विचार एक करून सगळे जे कमिटी आसा तेंचे सगळ्यांचो विचार एक करून आमी यंदा मुर्तीची हायट ही मातशी कमी केल्ली आसा. 4 फुटाच्या सकयल आमी जे मुर्त्यो दवरलेल्यो आसा. पूण मुर्ते भितर आमी कांय चेंजीस करूं ना. दर वर्सा प्रमाणे गणरायाची मुर्ती तशीच आमी बरे पद्दतीन बरे थाटामटान ती सजयल्ली आसा आनी तशीच ती आपापल्या जाग्याचेर वचून बसतली आनी चवथीची जी उमेद आसा ती त्याच प्रमाणे जातली. फक्त हँडलिंगा खातीर आनी जे
आमचे कोरोना खातीर जो प्रॉब्लेम उपस्थित जातलो तेज्या खातीर आमी हायट मातशी कमी केल्ली आसा. हांव लोकां कडेन मागता आनी सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळां कडेन मागता, जी कमिटी आहा तेंचे कडेन मागता की तुमी सोशल डिस्टन्सींग आनी गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स आसा त्यो तुमी पाळपाची गरज आसा. तश्योच लोकांनी घरानूय त्यो पाळपाची गरज आसा. आपापल्या घरानूय तुमी हो उत्सव जो आसा चवथीचो दर वर्सा प्रमाणे बरे मनान आनी मोठ्या मनान साजरो करात. जे तुमचे कडेन अवेलेबल आसा, जे घरान वस्तू आसा ते मोठे उमेदीन तुमी त्यो ही चवथ मनयात. फक्त इतलेच याद दवरात की लोकांगेर मातशें वचपाचें टाळात. आनी गणराया कडेन हांव मागता की हें वर्स तुवें जें कशें गेलें तेज्या पेक्षा आतां फुडलें वर्स आमकां तुवें तेज्याकीन बरे प्रमाणे आमकां तुमी दिवचें आनी सगळ्या लोकांक परत एकदां खुशयेन आनी सगळ्या लोकांक हांव यंदा ह्या चतुर्थीची शुभेच्छा म्हणटा. नमस्कार. सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायान आपलो 54वा वाडदीस रक्तदान शिबीर घडोवन मनयलो. सांगे बीजेपी मंडळान जीएमसीच्या आदारान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या रक्तदान शिबिरांत शेकड्या वयर लोकांनी येवन रक्तदान केलें. भारतीय जनता पार्टी सांगे मतदारसंघातर्फे सांगे मंडळातर्फे आयज हो ब्लड डोनेशन कॅम्प सुरू केल्लो आसा हांगा. आनीक ताचें इनॉग्रेशन आज म्हणजे पयले ब्लड डोनेट करून हांवें केल्लें आसा. आयज म्हजो वाडदिवस आनी त्या निमित्तान सादारणते 120 लोकांनी आयज रजिस्ट्रेशन केल्ल्या ब्लड डोनेशना खातीर. आनीक लायन खूब आसा. 100 जाण आयज ह्या क्यूआन भितर आसा. खूब बरें दिसता की एक बरे कामा खातीर भारतीय जनता पार्टी सांगे मंडळ कार्य करता. आनीक हे सगळे जे यूथ आसात सांग्यावेले आनीक स्वखुशेन आयज हांगा येवन रक्तदान दिवपाचो निश्चय केल्लो आसा. ह्या कोरोना पॅन्डमिका भितर ब्लड शॉर्टेजीस इन ऑल हॉस्पिटल्स ते भरून काडपा खातीर सांगे मतदारसंघाचें एक मोठें योगदान आसा. आमी पयर केपें हांगा एक व्हडलो कॅम्प केल्लो, सादारण 52 लोकांनी डोनेट केल्ले आनी आयज म्हाका दिसता की 100च्या वयर हे लोक डोनेट करतले. आयज आमी हो ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो आसा. हांगा प्रॉपर सॅनिटायझेशन परत सॅनिटायझेशन जातलें. मास्क आसतले किंवा फेस शिल्ड आसतले, तांचो टॅम्परेचर, तांचे ऑक्सिजन लेवल हे सगळें मेनटेन करून आमी हें कार्य करतात. आनीक त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की म्हाका फक्त फोनाचेर विशीस तांणी धाडच्यो, वॉट्सॅपाचेर धाडच्यो किंवा फेसबुकाचेर धाडच्यो, खंयच्याय माध्यमांतल्यान प्रत्यक्ष भेटपाचो प्रयत्न करचो न्हय. आमी ह्या ट्रान्समिशना भितर जे कितें MHA गायडलायन्स आनी सरकाराच्यो हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यो गायडलायन्स आसता त्यो पुरेपूर तंतोतंत हांगा पाळुया आनी हो संसर्ग पयस करपाक सगळ्याक मदत करुया. FC गोवाचो टॉप स्कोरर फेरान कोरोमिनास कोरोन FC गोवा सोडलो. फाटल्या 3 सिजनांत कोरोन FC गोवाक 55 गोल मारले. FCGचो नवो प्लेयर इगोर एंगुल म्हणटा कोरो लिजंड. मात भूतकाळ जालो, आमकां फुडार पळोवंक जाय. FCG टीम बरी आसा, ताळमेळाक लागून तो इतले गोल मारूंक पावलो. कोरोन टिमीचो आनी टिमीन कोरोची उपकारी आसूंक जाय. They built a team for him to score goals and to give his best performance. So I think both team and Corominas have to be grateful to each other, you know. So now I think Corominas is part of the good past of Goa, but now we have to see the present and look at the future. And he's not going to be with us, unfortunately. But I think, as I said, we have a very good squad to face both competitions in the best way possible. So I think and I hope and I'm sure that I will not miss him. I wish, of course, the best to him. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries, we bring you the best study content from class 1st to 12th.
engaging animation with voice instructions, no internet required, all in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.